गोंयान येवपी भोंवडेकारांची सुरक्षेक गोंय सरकार पयले प्राधान्य दिता अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला। सोमारा मुख्यमंत्र्यान हस्तुकी पर्यटन खात्याची ऑनलायन नोंदणी सेवेची उक्तावण जाले। ह्या वेळार पर्यटन खात्याचो मंत्री रोहन खंवटे हजर आशिल्लो। ह्या सेवे वरवीं पर्यटन खात्यातल्या जाळवणदारांचो वेळ वाचतलो, तशीच दिल्ल्या मुजत भितर कामां पुराय जातली अशें रोहन खंवटे हांणी म्हणलां। आमच्याकडे कसल्याय टुरिस्टाक जर पहिले इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन जर दिवपाक जाय आसत जाल्यार पुलिसाच्या 100 नंबराचेर डायल केल्या उपरांत ताका डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तेंच्यांनी दिव येता। तांच्या आसा त्या जाग्याचेर वचून आयजूय बी आमचे पुलीस ताची दखल घेता आनी अशा पद्दतीचे केसीस रजिस्टर करून घेता। बऱ्याचशा लोकांक आपल्याक तूं म्हणटा तशें म्हणजे परत आपयतले आनी कितें हें म्हणून म्हजें सगळ्या प्रेस मिडियाक म्हजें इतकेंच सांगणें आसा, आमी पब्लिसिटी करपाक जाय की एनी टुरिस्ट कशाय पद्दतीचो जर तांकां त्रास जालो आसत दे कॅन डायरेक्टली डायल ऑन अवर 100 नंबर्स। आमचे पुलीस डिपार्टमेंट 24/7 100 नंबराच्या वयल्यान तांची कंप्लेन विदीन 10 मिनिट्स आयच्या घडीकूय हांव सांगता तितके विजिलंट आसा की त्या 10 मिनटाच्या भितर त्या स्पॉटाचेर पावता आनी रिजॉल्व करता। एखादी दुसरी जर खंयची केस आसत जाल्यार तुमी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन हाडून दाखयल्यार जाता आनी ताच्या भायर आमचे टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन जरी आज जशें ऑनलायन केला पुलिसेक सपोर्ट करपाक आनी टू एन्श्योर दॅट टर्न अराउंड टायम इज गुड, शॉर्टली वी आर लॉन्चिंग अ ॲप इन द नेक्स्ट 10 to 15 days processing of the papers. In case the hotel is just asking for a new registration, first time inspection will be required. In case of renewals of the hotels with a similar type of rooms and no extensions, inspections won't be done. But if there are extension of rooms or any other facilities, then inspections should be called on. हे करता असताना end to end process we will ensure that we are following the right to time bound service act. Within that stipulated time under the right to time bound service act, if the certificate is not issued online, then it will be as a deemed approval. Department will have to take responsibilities of ensuring that these are timely deliveries are met and दिल्याना आला deemed approval म्हणून जातले। ताज्या खातीर डिपार्टमेंटाचेर तितलोच ओनस आसतलो to ensure that the people who are applying for registrations, whatever applications are coming in, within that time bound, the whole reply is given. End to end, e-signed certificate will be given back to that particular hotel or the industry who is applying for it. So जो मनीस आपल्या ऑफिसांतल्यान जे अप्लाय करता सगळे डिजी लॉकर वापरून एकदा one time all the documents will be stored. So every time when you go for a renewal and everything, the base documents will always be there in the DigiLocker.